संतोषाच्या उमाळ्यानी भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हरसून तुका वरनून गायता वेकास्ता हाळ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपेचा गोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपेचा गोरा. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. पास्का काळाच्या 6व्या आयताराच्या ह्या देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. येमिसाचें बलिदान तुमचे खातीर आनी तुमच्या समेस्त इराद्या बसोत भेटोवचें जावन आसा. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या आख्ख्या संवसारा बसोत सर्व पिडेस्तां बसोत आनी ह्या कोरोना पिडे विरोध उस्तल्या सर्व डाक्टरां नर्सां सेवकां बसोत सरकारी अधिकाऱ्यां बसोत विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान मी भोव भक्तीपणान भेटोवया. चंचल जायनासतना हेणे तेणे पळयनासतना वा मदें हेणे तेणे वचनासतना सुरूतान अखेर पर्यंत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक तुमकां हांव आपोवण दितां. सगळीं सांगाता मेळोवन एका मनाचे काळजाची जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सोमी जेजू आमकां तसो मोग करूंक आपोवणें दिता. तसो मोग केल्ल्यांत आमी विस्मितां करता. तसो मोग केल्ल्यांत आमी नावालां करूंक शकता म्हणले बसवणी तो आमकां दिता. आमी समेस्त मोग केल्ल्यांत पवित्र आत्मा आमचे थंय येतलो, आमचे थंय वस्ती करतलो आनी आमी विस्मितां करूंक कारण जातलो म्हणले सती तो आयच्या देवस्तुतेंत कळीत करता. तर समेस्त मोग खऱ्या काळजान आनी खऱ्या मनान करूंक जाय आसची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळज समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमी केल्ल्या पातकाची दुखदर सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पद्वेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनान चिंतून तोंडार उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पतकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरोड अपराध. ह्या पासत परिसदां संवकार मरये सगळ्या दुतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदां देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. महिमा देवा
महिमा देवा, महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टा सोसारी. सर्वेस पोरा देवा, सर्विचाराया, सर्वोद्वेदा देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दुर्वैभवापासून, आम्ही तुका वाकता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्तुता. सौम्या देवा, देवाचे शेडे, तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. एकटी परतळे तांपया. आमच्या सर्व खासगी गरजां खातीर आमच्या सर्व रेद्यां आमी विशेष करून आतां मागया. सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा, पुनः जिवान जाल्लो तुजो पूत सगळो पवित्र आत्म्यान भरलो आनी महिमेवंत जालो. आमकांय ताणें हो पवित्र आत्मा बसयला. आमच्या संगाता तो आसतलो आनी आमच्या भितर तो जियेतलो म्हण जेजून आमकां खात्री दिल्या. तर ह्या सताच्या आत्म्याक पाठय आनी ताच्या आदारान जेजू सोमोग करूंक आनी ताच्यो आज्ञा विश्वासीपणी सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता आसनाच्या आसना. धमदूताच्या कृत्य पुस्तकांतले वसाप. तवल फिलिप समारिया शहराक गेल्लो आनी थंय क्रिस्ता परगटूंक लागलो. तांचे शिकोवन आयकून आनी ताणें केल्ली आश्चर्य पळोवन फिलिपाच्या संदेशाक लोकां जमांनी एक मनान गामान दिल्ले. देवसार लागले आसा बार जावन अशुद्ध आत्मे खिरकट्यो मारून भायर वेताले. जायते आरमारलेले आनी पांगले गूण जाताले. ह्या पासो ते शहर व्हड संतोशान आसले. समारिया घरांनी देवाचे उतार मानून घेतले. हे खबर जेरुसलेमांत असलेल्या धमदूतांनी आयकले आनी तांणी पवित्र पेद्रूक आनी जुवांक तांचे सेसीन धाडले. ते थंयसर पावतास ताच्या भावर्थ्यांनी पवित्र आत्म्याक घेशे तांणी तांचे पासत मागणे केले. कित्याक तांचे मदल्या कोणाचेरी तेदोल पर्यंत पवित्र आत्मो देवूंक नातलो. तांकां सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान मात्र दिल्ले तवल पेद्रोन आनी जुवावन तांचेर आपले हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्माक घेतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडपकार. निवास्यानो देवाकानंदाची भोवतया. भूमीच्या निवास्यानो देवाकानंदाची भोवतया.
भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोवा फुटया ताची महिमा गिता गायन आणि वर्णिया ताची गीत गाजया देवाक सांगा कितली विची तुझी कर्तुवा भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोवा फुटया सगळी पृथ्वी तुझे मुखार सरपडता तुझे वाकणी करता तुझ्या नावाचे गीत गाजयता येया आणि देवाची कर्तुवा पळया मनशामध्ये आमकां तट करता तसली कामा भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया दर्योतांनी सुखीदन दिसता पर्यान सुकयलो सुकयलेल्या हाळवांतल्यान लोक पांय भिजे नासतना उतरलो या पासोत आमी ताचे उदेशी संतोषान पावल्या तो आपले पदवेन सदांच राजवट चलयता भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची बोबुटया सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप प्रिती मोगाच्यानो क्रिस्ताक सोमी म्हणून तुमच्या अंतस्करणांनी मानान वळखा तुमचे थंय आसलेल्या बरवशाची थारण विसारतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसासय तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मान मर्याद दिवन करा तुमचे अंतस्करण नितळ दवरा कित्याक क्रिस्ता थंय तुमी आदारतात ते बरे सालयेची निंदा करून कोणेय तुमकां उलयतीत जाल्यार उलयलेलींच लजेक पडटली कित्याक तुमी कश्ट सोंसीजय म्हणून देवाची खुशी जाल्यार वायट आदार शिक्षा सोंसचे प्रास बरे आदारले खातीर तुमी कश्ट सोंसचे चड बरें अशें क्रिस्त आपूण निरापराधी जाल्यार अपराध्या पासत म्हणजे आमा पाप्यांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच पोटी मोन पावलो कुडींत ताचो जीव काडलो जाल्यार आत्मी ताका परत्यान जिवंत केलो देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार Alleluia gavia sumya करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी उसार्या Alleluia gavia sumya करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी उसार्या जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सोमी तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता Alleluia gavia sumya करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी उसार्या Alleluia gavia sumya करसिया ताच्या पवित्र नावान ओगळी उसार्या सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो भगवान सुवाम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलों तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता हांव तुमकां
अनाथा बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हूण त्या दिसा तुमी समजतल्यात म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो हांवें तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो देवाचें वतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो हेजे सुवार्थेंत बोवा पुरबायचें उतर जेजू आमकां सांगता 2 उतरां हांगासर तो म्हणटा तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार एक कंडिशन एक शर्त तो आमच्या मुखार घालता तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार मोग करतात जाल्यार सुमी आज आमकां तसो मोग करूंक उलो दिता सुमी आज आमकां तसो ताच्या मोगांत रावोंक आपोवणें दिता आमी ताच्या मोगांत रावोसय तसो मोग आमी करीसय म्हूण तो उलो दिता जो आमच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसय भोव पुरबायचें उतर जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावसय आनी जेजू आज तसो मोग करूंक आमकां आपोवणें दितना तो आमकां एकामेकाचो मोग करूंक उलो दिता मोगांत आमी देवाक पळोवंक शकता मोगांत आमी जेजूक पळोवंक शकता मोगांत आमी पेल्या थंय एकवटान रावूंक शकता म्हणलें सत आयची सुवार्ता जेजूची उतरां आमकां दितात देखून जेजू आज तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हणलें कंडिशन आमचे थंय घालता पेद्रोक जेजून विचारलेलें सवाल पेद्रो जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो पळया आनी पेद्रोन जाप दिल्ली वय सम्या हांव तुजो मोग करता जेजू त्या जापींत संतुश्ट जावंक ना कित्याक पेद्रोची जाप ती ताच्या जिबेच्या तकलेतावन वा वंटाचे स्तुतीतावन आयिल्ली काळजांतावन येवंक नातल्ली हें जेजू बरें जाणा आसलो देखून तो दुसरे पावटी ते सवाल विचारता पेद्रू जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी आनी ह्या वेळार दुसरे पावटी पेद्रून जाप दिल्ली आसा वय सोम्या हांव तुजो मोग करता आनी ह्या मोगान ती ह्या जापीन ती जेजूक समाधान म्हूण बगलें ना तृप्ती म्हूण बगली ना कित्याक पेद्रोची जाप फकत जिबेच्या त्या तकलेतावन वंटाची स्तुती जावन आयलेलें देखून जेजून परतून ताका तेंच सवाल केलें पेद्रू जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो आनी ह्या वेळार पेद्रू कांय चिंतूंक पडलो सोम्यान 3 पावटी म्हजे लागीं तें सवाल विचारलें कांय तरी म्हज्या जापींत सूख आसा म्हणलें पेद्रूक भोगलें जायचें देखून पेद्रून ताची जाप इल्ली बदलेली आनी म्हळें वय सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हणून वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन हांगासर पेद्रून ताची जाप बदलेली पयलें पेद्रून आपणाक पयलो दवरलो आनी म्हळें हांव तुजो मोग करता वय सोम्या हांव तुजो हांव मोग करता आनी दुसऱ्यान जापी वेळार ताणें बदलेलें वय सोम्या तूं जेजूक पयले प्रामुख्यता दिली आनी म्हळें तूं जाणाय सोम्या यू नो दॅट आय लव यू तूं जाणाय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजू बरें जाणा आसलो पेद्रू खंयच्या तरान जेजूचो मोग करतलो म्हूण जेजू एक जाणा आसलो पेद्रू जेजूक सांडून वेतलो पेद्रू जेजूक तिरस्कार करतलो आपणाच्या नांवान आपणा कुटुंबाच्या नांवान देवळाच्या नांवान सपूत घालना आपूण ह्या मनशाक वळखूच ना म्हणून तो सांगतलो आनी जेजूक तिरस्कार करतलो म्हणलें बरें सत
जेजू जाणा आसलो आनी जेजू जाणा आसलो येत सोम्याच्या मोगान तो परत फाटी येतलो भक्षणे मागतलो पांयां पडतलो रुदान करतलो पश्चात पावतलो आनी सूख मागतलो आनी परत सोम्याच्या मोगार पडतलो म्हणून जेजू बरें जाणा आसलो आनी जेजू हें जाणा आसलो वसू पेद्रू जेजू खातीर आपणाचें समर्पण करतलो आपणाचें जिवीत तो सोम्या खातीर समर्पितलो जेजू खातीर आपणाचें रगत वरयतलो आनी जेजू खातीर जेजू बरी कुर्सार मरण तो मरूंक फुडें सरतलो म्हणी जेजू बरें जाणा आसलो देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो जेजून पेद्रू सोमो केलो पेद्रून जेजू सोमो केलो केदळ पर्यंत मरणा पर्यंत जेजून देखून जेजू कुर्सार उमकळून आसा ह्या कुर्सार उमकळिल्ल्या जेजूक पळोवन एका भावार्थ्यान विचारलें सोम्या तूं म्हजो कितलो मोग करताय आनी ह्या वेळार सोम्यान आपले हात विस्तारलेले म्हणे हांव तुजो इतलो मोग करता इतलो म्हळ्यार एंड नातुल्लो समाप्त नातुल्लो मोग हांव करता म्हणालो तो हांव मोग करता पळया म्हळ्यार अशें आमी हात दवरले जाल्यार म्हज्या मुखल्यान म्हज्या फाटल्यान आयिल्ल्या सगळ्या लोकांचो मोग करता ताका अंत म्हणना अशें धरलें जाल्यार अंत येता अशें धरलें जाल्यार अंत येता थंयसर एक एंड आसा पूण अशें उक्तें केलें जाल्यार संवसाराच्या पंतान पंत मेळ्ळ्या लोकांचो हांव मोग करता म्हणलें तें सोमी दाखोवन दिता पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो मोग फकत कशें तोंडान मात्र की पिद्रून सांगलेल्या त्या उतरां बरी वा करण्यान जेजू अशेंच आमचो मोग फकत वंटाची स्तुती जावंक नजो जेजू अशेंच आमचो मोग फकत तोंडाचो सैलाप जावंक नजो जेजू म्हणटा तुजो मोग तुज्या काळजांत तावन उमळणे जाय तुजो मोग तुज्या काळजांत तावन तो दिसोन जाय तुजो मोग तुज्या बऱ्या करण्या मुखांतर तो दाखय जाय तुजो मोग तुज्या बऱ्या करण्यांनी तो दिसोन जाय आनी असलो मोग जेजू आमकां आशेता आमचे तावन आशेता आनी जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो म्हाका आय लव यू म्हूण म्हणटलो सर्गींच्या राज्याक रिगसो ना आनी तो म्हाका पसंद ना ताच्या बदलाक जो कोण हांवें केल्ले बरी कामां करता जो कोण म्हज्या पेल्याक तुज्या पेल्याक म्हज्या भावाक म्हज्या भयणीक एक कप शेळें उदक दिता जो कोण म्हजो पाटला उदार देखून एका म्हज्या भावाक भयणीक एक कप शेळें उदक दिता आनी थंयसर तो मोग दिसून येता देखून जेजून म्हणलें आसा जें कितें तुमी म्हज्या ल्हान भावा भयणीक केलें तेंच म्हाका तुमी केलें आनी ह्यो जावन आसात मोगाच्यो करण्यो देखून जेजून म्हणलें आसा ते निमाण्या जेवणार जेजूचे सिसांचे पांय धरून जाल्या उपरांत जेजून सिसांचे पांय धरून जाल्या उपरांत जेजून म्हणलें आसा जें कितें हांवें केलें तें तुमी पळयलें मो तेंच तुमी एकामेका थंय करीत जाय ह्यो मोगाच्यो करण्यो सेवेच्यो भक्षण्याच्यो सोडदोडीच्यो माया मोगाच्यो करण्यो आमी करूंक जाय तवळ आमी मोगान भरतले मोगाचे मनीस आमी जातले सोम्याक आनी देवाक पळोवंक शकतले देखून जो हांव सुवांजेल बोवापूर म्हणटा देव जावन आसा मोग आनी ह्या मोगांत देव आसा आनी आमी ह्या मोगांत जियेता जाल्यार देवाक पळोवंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो आमी सोम्या मोग करता गी जायते फावटी मागण्याक आराधनाक नव्यानाक गेल्ल्या वेळार आमी एक गांवचें गीत आसा तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो तुजे संगी हांव गायतलो तुजे संगी हांव चलतलो हांव पाटी सोरसोना म्हणून हें गीत आमी गायता पूण त्या गिताचो अर्थ भोव अपुर्बायचो पूण त्या गिता प्रमाणे हांव चलतां गी त्या गिता प्रमाणे हांव आसांगी म्हणलें सत हांवें जाणां जावंक जाय जर तर हांव फकत गायता
पूण हांव म्हज्या करण्यान तें पाळिना वा करण्यान तें करिना वा करण्या मुखांतर तें दिसून येना जाल्यार तो मोग फटकिरो मोग, तो दगलबाज मोग, तो विश्वासघात करतलो मोग. देखून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 सांत पावल म्हणटा, पण देवदूतांच्या बसांनी उलोवचें देणें म्हाका आसोनी, जर तर मोग म्हज्या काळजांत ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी डाईन डाना. हेरांच्या मोतींत आशिल्ली चिंतना पारखुची सकत म्हाका आसोनी, जर तर मोग म्हज्या काळजांत ना जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी, किणकिणतल्या त्या किणकुळ्या बरी. म्हजो सगळो जीव म्हजी कूड उज्यांत लेगून लास्ट तितलो भवर्त म्हाका आसोनी, जर तर मोग म्हज्या काळजांत ना जाल्यार म्हाका कांयच उपकार ना म्हणटा सांत पावल. देखून मोग फकत वोंटांची स्तुती न्ही, मोग फकत तोंडाचो सैलाप न्ही, मोगाची करणी आटापून आसा. करण्यांत मोग दिसून येसय करण्यांत. देखून एक दादलो आपल्या बायलेक आय लव यू माय डार्लिंग म्हणून सांगून 100 पटी म्हणत, पूण एक मोगाची करणी करना जाल्यार व्यर्थच व्यर्थ, सगळो मोग व्यर्थ, सगळी जिवीत व्यर्थ. एक व्हंकलो आपल्या नवऱ्याक आय लव यू माय राजा म्हणून दिसाक 100 पटी म्हणत, आय लव यू माय बंगारा म्हणत, पण जर तर मोग त्या करण्यांत दिसून येना जाल्यार खंडीत खंडीत व्यर्थच व्यर्थ, सगळे व्यर्थ, बंगार आसले खंडीत गुजरी जावंक पावतले. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीन देखून मोग तो काळजांत उमाळणे जाय, तो मोग तुज्या करण्यान दिसून येसय, तसलो मोग आमचे थंय आसूंक जाय म्हणटा देवाचे उतर. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, दिसाय की तसलो मोग सोम्या सोमी करता हांव गी. मिसाचें बलिदान आमी भेटयता, देवाचे उतर आमी आयकता, जाय की त्या देवाच्या उतराच्या मोगान हांव भरलां गी. मिसा वेळारी आमी थोडे पटी राजकीय करता, पॉलिटिक्स करता. मिसा वेळारी आमी थोडे पटी राग मोसोर दवरन जियेता. मिसा वेळारी देवाचे उतर आयकता नाही, आमकां देवाची उतराची पर्व ना. आमी देवाचे उतर जाल्या उपरांत मिस जाल्या उपरांत दुसरेच मनीस जाता. कोण एकलो म्हजो इश्ट आयलो आनी म्हणालो, फादर तो मनीस एकदम तसो असो ताका शिकीचे भूत अशें म्हणटना हांवें म्हळें आत्तां मिस जालें सायबा, आनी परतून आतां त्या मनशा विशोध विरोध उलयताय तूं, त्या मनशा विरोध तूं नाका जालें उलयताय आनी फारीकपण घेवंक अशें येताय. मिस जालें मा देवाचें उतर आयकलें, रितीर जाली मात्र कित्याक गे पुरा सोम्या सुद्दां मोग करनाय गी, सोम्यान बगसयलें बरी तुका बगसूंक जायना गी. म्हणल्या वेळार ताणें म्हणलें हें पुरा शर्मांक सांगूंक सुलाभ फादर, हें पुरा मायका रावंक सांगूंक सुलाभ, पूण जिणेंत पाळूंक बरो कश्ट. तशें पुरा सोम्या बरी आमी केलें जाल्यार, सोम्या बरी हांवें जियेलें जाल्यार ह्या संवसारांत म्हाका जियोंक साध्य ना. तें पुरा मिसाच्या बलिदाना वेळार मात्र, रेतीर वेळार मात्र, भायर आयल्या उपरांत ती पॉलिसी वर्कआवट जायना म्हणालो तो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या मोगार पडनातले मनीस, सोम्याच्या मोगार नातलेले मनीस अशें चिंतात. मीस फकत मिसा वेळार मात्र, सोमी फकत मिसा वेळार मात्र, सोमी फकत देवाचे उतर परगटतना मात्र, सोमी फकत रतीर वेळार मात्र. हाच्या भायर सोमी म्हाका नाका, हाच्या भायर सोमी म्हाका नाका. सोम्याची म्हाका गरज ना, सोम्याची उतरांची गरज ना, सोम्याचो मोग म्हाका गरज ना. सोम्याचो मोग जाय म्हाका फकत मिसा वेळार, सोम्याचो मोग जाय फकत म्हाका रेतीरे वेळार, सोम्याचो मोग जाय फकत देवाच्या उतरा वेळार. हांव इल्लो वेळ आयकतां, चड लांब जाल्यार म्हाका आयकोंक नाका, सर बोर जाल्यार म्हाका आयकोंक नाका. पूण मिस जाल्या उपरांत सोम्याच्या मोगाची म्हाका गरज ना, देवाचे उतर आयकल्या उपरांत रितीरे उपरांत सोम्याच्या मोगाची म्हाका गरज ना म्हणलें चिंतप. हांव म्हज्या कुशेन जियेतलो, तसलें जिवीत जियोंक जायना म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून जेजू म्हणटा पळया, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार पळया एक कंडिशन, आनी ह्या कंडिशनाक जाप तो कितें दिता, तुमी कितें फायदो जोडतल्यात, म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. पळया, तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी, बोवा पुरबायचे सिंपल एक फिलॉसॉफी वा जेजू आमकां दिता, बोवा सिंपल लॉजीक जेजू आमकां दिता. हांगासर पळया, आमी कोणाचो मोग करता, आमी कोणाचे उतर आयकता, आमी कोणाचो मोग करता तांचे उतर मात्र. जर तर म्हजो मोग करतली कोणी आसात, या हांव कोणाचो मोग करता,
ताचे उतर मात्र हांव कोणाचो पळय चड मोग करता ताचे उतर मात्र हांवें आयकोवचें सडावत पळया सडावत गोवान आयकोवचें बायलेचें उतर कित्याक बायलेचो घोव मस्त मोग करता तशेंच आवयन कोणाचें आयकोवचें सडावत आवयन पुताचें वा दुयेचें भुरग्याचें आयकोवचें कित्याक भुरग्यांचो चड ती मोग करता तशेंच जी कोण पळय चड मोग करतात तांचें उतर आयकतात आनी तांणी सांगले बरी करतात देखून केदो व्हडलो MLA केदो व्हडलो मंत्री जाल्यारय ताचे तावन कांय फायदो जायचे जाल्यार तो कोणाचो चड मोग करता ताचे कडेन सांगल्यार मात्र ताच्या पत्नी कडेन सांगल्यार ताचें काम विकी जाता कित्याक म्हळ्यार पतीन घोवाक सांगतना हाडलें ताचें काम तुवें करी जाय म्हळ्यार बेगीन जाता हें आमी जायत्या सुवातांनी पळयता मागीर म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जेजू म्हणटा जर तर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार तुमी म्हजें उपादेश पळयतले आमच्या सालत्या जिवितांत आमी कोणाचो चड मोग करता तांचें उतर मात आमी आयकोवचें जानवरांय तशींच हांव ल्हान आसतना म्हजो आब आशिल्लो तो रेड्यांची जतन करतालो एक दीस अशें घडलें कसून बेटांत कसून जाल्या उपरांत रेड्यांक सोरोंक सोडले आनी रेडे एका रुखा मळा मेरेलो रूख म्हणटात तो थंयसर एक पणसो रूख आशिल्लो रसाळ पणस अर्दे कापो अर्दो रसाळ असलो पणस तो बोपर बेसो पणस आनी त्या पणसाच्या रुखा मळा हे रेडे सरतना थंयसर एक पणस पडलो आनी पणस पडल्या ना हे दोगी रेडे पणस खावंक लागले एकत पणस दोग रेडे खाताना एका रेड्याची दोग रेडे आसले एक काला आनी एक बोल्ला आनी ह्या काला म्हणल्यार रेड्याची सिंगां बोल्ला म्हणल्यार रेड्याच्या नाकादोरयेंत रिगतना ते नाकादोरी काडूंकूच जावना सिंग काडूंक जावना उड्डले हाजें नाक चिरलें बोल्ला रेड्याक राग आयलो आणूंक सुरू केलें कितलो वेळ 10-15 मिनटां आमी पुरो आडोवंक गेले हांव रेडे आयकनांत शेजारचो बंदोणीचो वाड्याकारचो लोक सगळो थंयसर रासलो बिलकूल रेडे हांचें सोडिनांत आनी ह्या वेळार म्हज्या मायन वचून नाकादोरी कातरली एका रेड्याची नाकादोरी कातरतना तो बोल्लो रेडो इतलो खुबळ्ळो आनी त्या रेड्याक हाणोंक लागलो आनी हें फायट दोगां रेड्यांचें 1 घंटो म्हणसर जालें कितलीं लांकडां मदीं घालीं कितलें उदक उचलायलें जाल्यार रेडे हांचें सोडिनात कितें करचें सगळो लोक रास पडल्यार बिलकूल रेडे हांचें सोडिनात लागीं की कोणाक सोडिनात असल्या परिस्थितीर आसतना आब नातुल्लो आबाक कांय पेन्शन आयलां म्हणून आब पोस्ट ऑफिसाक गेल्लो आनी आबाक खबर मेळ्ळी वाटेर आनी अशें घडलें तुजे रेडे थंयसर हाणून पडटात कोणाक गेल्यार रेडे आयकनात ह्या वेळार आब बेत कुटून आयलो आनी रेडे हांच्या त्या सुवातेर आयलो आनी म्हणालो बोल्ला उंतंबे म्हणालो बोल्ला उंत म्हणालो आनी रेडो इकत्त पडी तकली उगललो आबा पळोवंक लागलो अशेंत रावलो आनी आबान वचून ताका धरलो ताका दोरी घाली आनी एका रेड्याच्या नाका दोरीक धरना कालाच्या नाका दोरी धरना ताका तो पयस केलो आनी अशें आबाचें उतर ते आयकूंक लागले कित्याक म्हळ्यार हो आब तांची पाट पुसतालो तांच्या पाटी तेल पुसतालो हो आब तांकां कुळीत काडून दितालो हो आब तांकां कुळीत वांटून दितालो हो आब तांची जतन करतालो देखून आबा थंय एक विशेश मोग ह्या रेड्यांक आशिल्लो देखून ह्या रेड्यांनी आबाचें उतर आयकलें म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देवाचें उतर कशें खरें जाता की म्हळ्यार जानवरां समेत आमचें उतर आयकतात आनी कशें आमी आमचो मोग करतल्याचें उतर आयकता तशें जर तर सोम्याचो मोग आमी केलो जाल्यार आमी सोम्याचें उतर आयकूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर आमी सोम्याचें उतर आयकता जाल्यार सोम्याचो उपादेश कशें जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करचो देखून जेजून म्हणलें उतर हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो तुमी एकामेकाचो मोग करचो आमी एकामेकाचो मोग करीत जाल्यार कितें गरजेचें एका मजतदाराची गरज आसा मजतदाराची तेजो आसा पवित्र आत्मा देखून जर तर आमी सोम्याचो मोग करता आमी सोम्याचे उपादेश पाळता तेन्ना सोमी बापा लागीं मागता आनी बाप एक मजतदार आमकां दिता आनी तो मजतदार ताका आमी म्हणटा पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा आमच्या सवय सदांच काळ रावतलो आमकां सक्तेन भरतलो
आमचे ती सेवेची बोक्षण्याची माया मोगाची कामां करूंक तो प्रेरण दितलो सकत दितलो आदार दितलो आनी हे मुखांतर आमचे ती बरी कामां दिसून येतली आनी बऱ्या कामां मुखांतर जेजूचो मोग करता म्हण आमी दाखोवंक साध्य जातलें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया सोम्याच्या मोगांत सोम्याचे उपादेश पाळटा सोम्याचे उपादेश पाळलेल्यांत देवा लागीं सोमी विनंती करता देवा लागीं सोमी विनंती केल्ल्यांत मजतदार वा पवित्रत्व आमचे थंय देंवन येता तो आमचे थंय सदां काळ रावता आनी आमकां बरीं कामां करूंक मोगाची सेवेची माया मोगाची बोगसण्याची सोडदोडेची बरीं कामां करूंक प्रेरण दिता आनी सोम्याचो मोग बऱ्या कामांनी दिसून येता तसलें जिवेत जावच्याक सोमी आमकां आदार दी कृपा दी म्हूण मागया आनी असलीं कामां खऱ्या क्रिस्तांवांची कामां आनी असल्या खऱ्या क्रिस्तांवांची कामां मुखांतर सोम्याक आमी खरे क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन दिया सोम्याचे खरे पाटलावदार म्हूण दाखोवन दिया आनी खंडीत आमी सोम्याचे पाटलावदार आनी खरे क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत सोम्याची महिमा परगट जातली असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन आमी उबी रावया तेव्हा ते आसलो आमचो भावार्थ आमी उक्त्या अनुसार या सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभोवलो ओंकार मरयेतान जल्मलो पोन्स पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सरपदवेदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कतोलीक पुय सभेक भक्तांचो एकतात पातकाचें बोगसणें कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत आमेन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सभावार्थान आमची मागणी आमची गरजो सोम्या देवाच्या पांयांतळा समर्पिया तूं सोमी जेजू सोमी देव सोम्याचो मोग करूंक आनी ह्या मुखांत मजतदाराक आमचो करून घेवंक आमकां आदार करपा दिवून दी म्हण आख्ख्या संवसारा पासत आमचे पासत आमी मागया बापा होय सभेच्या सर मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी आनी कायदे सदांच उडास दवरनो त्या प्रमाणे जिवन देखीवंत मुखेली जावंक तुज्या पवित्र आत्म्यांनी तांकां बोर म्हण मागता सवाब बापा आमचे मागणे हाय बापा आमचे मागणे आयक सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवल्या बरी लोकांच्या बऱ्यापणा आनी देशाची अभिवृद्धी खातीर वावरूंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बोर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिरगेच्या सर कुटुंबांनी उतरांनी देखीन सुवार्ता परगटोवची केंद्र जावन हांव क्रिस्तांवांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचे हातेर कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या समेस्त भुरग्यांनी आनी युवाजनांनी दिसभर ते मागणे करून जियोंक तशेंच पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना प्रमाणे फुडें वचून संवसारी संगतीचेर जैत व्हरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस्त पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एमकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जालेल्या आमी समेस्तांनी पवित्र आत्म्याच्या कुशेकाल आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आनी समाधानान जिवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतना बसयला नुसो उडास काडया तांचे पासत मागया विशेष करून कोरोना पिडे वरवीं कश्ट जाल्या सगळ्या संवसारा पासत सर्व मनशां कुळा पासत सर्व पिडेस्तां पासत डाक्तरां नर्सां सेवकां पासत यथेश्ट स्वयंसेवकां पासत सरकारी अधिकाऱ्यां मुखेल्यांं पासत सरकारा पासत आमी मागया सर्गींच्या बोमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देईन स्वीकार करी संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव सोम्या जेजूचो विशेष चड आनी चड मोग करूंक आनी ह्या मुखांतर ताचे उपदेश पाळूंक आनी ह्या वरवीं देवा लागचो पवित्रत्व आमी घेवंक आनी ह्या पवित्रत्म्याच्या मजतीन परती कामां करूंक आमकां कृपा आदार लाभय म्हण आमी मागता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. तू बळी आमची जिणी तुवेंच दिलेली सर्वेणी घेवन आयला
te poli सर्वेश्वरा सर्वजस्ता निर्वस्ता उदाहरण दिला जीवित सोडलं जातो. Jesu आमच्या सोम्यासंगी जमल्या तुझे रागी मानून घे सर्वेश्वरा सर्वजस्ता निर्वस्ता उदाहरण दिला तर धक्का सुद्धा करून घेऊन असताच्या स्वीकार कर मोगल Bapa akan serpitan Tuhan Unda maya sobre Betu angka Beram जीवित मोगान तुझ्या म्हज्या भाव बहिणींनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा पाव म्हणतात असले जावं म्हण मागा ते हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्फोर मानून घेऊ. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा आमच्या पातकांक लागून निरापराधी पूत तुजो आमा अपराध्यां पासत कुर्सार मेलो पूण आमकां आपल्या आत्म्यान भरून तुज्या गोपांत व्हरूंक तो आपुणूच पवित्रात्म्यान भरून पुनर्जीवन जालो. ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण संभ्रमन आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तूं स्विकार कर आनी ताचे वरवीं पातकांतली आमकां सुटोवंक तुजेशी ओडून व्हर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसों तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरातय उबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वहय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो पूण देख करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासनाच्या जिविता जल्मली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबार्थ्यां उगडली दारां सर्गीची. आमा पातक्यां ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्या नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पोर तू सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात ऊन सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय जय. मोगळ भाव बहिणीनो भोव पवित्र घडयत आमी संभ्रमता सगळ्या आमी देंबी घालया. आमचे सगळें जिवीत बावार्थी जिवीत समयाच्या मोगान भरलेलें तें जिवीत जावंक मोगाच्या खरण्यांनी भरलेलें जिवीत जावं ना पवित्रात्म्याची तेंपलां आमी जावंक सोम्या आमकां आदार करपा दी म्हूण प्रते रितीन सोम्याच्या कुडी रक्त लागीं विशेश करून आमी मागुया. बापा करसू तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पदकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बवडतसो गुठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सोडुणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतल्या आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा, पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळी ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व कळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांठोदी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुम्या सोडून दरा जेजूची आजना मतीन दवरना. भरपूर तरान सुम्याचो मोग करूंक, तो मोग बऱ्या करनांनी दाखोवन देवाची भुरगीं जावंक, पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावंक, देवाचो आदारण करपा मागोवन सुम्यान शिकलेले मागणें संगत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शेता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणी पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दे करुणेची वितांत समाधान संतोष आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्तचें न्हय बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतींत दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगळ भाव भयणीनो, माध्यमा मुखार तुमी आसात, टीव्ही मुखार, मोबायला मुखार, कंप्युटरा मुखार तुमी आसात. तुमच्या भगिनी, तुमच्या कुटुंबाचे सांदे आसात. एकामेका माया मोगान आमी सुम्याची शांती एकामेका दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले. आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले.
आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी मगळ भाव भयणीनो भुरग्यानो सगळी आमी एक घडी वर्दी मी घालया हांगासर पळोवया उजवून आसा जिवंत देवाचो पूत आमचो सोमी जेजू क्रिस्त उंड्या रुपार आमच्या मदें खरोच हजर आसा हे सोमयाचो मोग करूंक उलो दिता तशें उपादेश पाळूंक उलो दिता पवित्र आत्म्याक आमचो कर्ण घेवंक आपोवणें दिता हे शिडेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली म्हाका भाव भयणीनो क्रिस्त प्रसाद जेजूचें मांस आनी रगत कुंड्या आनी वायना रुपार घेवंक आमकां साध्य ना पूण आत्मीक रुपान सोम्याक घेवंक आमकां साध्य जाता सोम्या आत्मीक रितीन म्हजे थंय ये म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या कुडींत म्हज्या जिवितान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या सगळ्या करण्यान म्हज्या जिवितान सगळ्या म्हज्या जिवितान तूं ये म्हूण मागया सोम्याक मौनपणी तुमचो कर्ण घेया आनी खंडीत सोमी तुमच्या संगाता आसा तुमच्या संगाता रावता तुमकां सुख संतोष समाधान सगळें तो दिता हे सोम्याक आत्मे रितीन आमचो कर्ण घेवया जेजू मोरया गोळ्या जेजू स्वादी गोळ्या ये काळजान दूर बोळ्या स्वागत 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 तुका राया सर्गीच्या आत्म्यात ये आमच्या प्रकाश तुझो फांकर जिणेच्या पोयार आमच्या बोरमोशा पक्का काळो पिबरा कुरपेन तुझे लेटर सर्गीची वार्ता कर जेजू बोल्या बोल्या जेजू स्वादी बोल्या ये काळजान दूर बोल्या स्वागत 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 तुका प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजू स्वामी कोरो मोग करूंक जाल्यार ताचो आजना आमी पाळटल्या आनी तेदना तुवें आमचो मोग करतलोय आनी आपुणसो मोगान आपली वळख आमकां दितलोय म्हण जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां तर ताच्यो आजना मोगान पाळूंक आनी अशें ताच्यो बासोवण्यो जोडून घेवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमची काळजां भर म्हण आमी बरवशान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी म्हाका भाव भयणीनो तुमकां समेजता हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रतिरितीन हे सगळे मिसाच्या बलिदानांत सुरू तो आखिर पर्यंत भक्तीन आनी अभिमानान समयाच्या मोगान बरोवन हे मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या तुमकां समेजतांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं ह्या मिसाच्या बलिदानांत सहकार दिल्ल्या भोव अपुरबायन संगीत करून गायलेल्या पाप राहुल असो मनपूर्वक उपकार बावडता तशेंच संगत दिल्ल्या भाऊ जयसन असो उपकार बावडता तशेंच हे सगळे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवंक हे फोव केल्ल्या वर्त रितीन सेवा दिल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या सर्व सिबंदी वर्गांक प्रतिरितीन तसो मलाक भाऊ विनोद गंगोळी पूत
अविनाश गंगोळी आणि सर्व कुटुंबाच्या सगळ्यांचो मनपूर्वक उपकार बावडता देवाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता तुमी आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता तसो समी जेजू क्रिस्त जिवंत जेजू तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी बेसांवान नेटोवन दी सगळ्या तुमच्या भुरग्यां बळांक सगळ्या तुमच्या कामांत सगळ्या तुमच्या वावरांत तो यशस्वी लाभोवन दी जैत दिवं दी म्हूण आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा आतां आमी सगळीं दिमी घालून साध्य जाल्ल्यानी दिमी घालून साध्य जायनातल्यानी उबी रावन सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावचे सर्वेस पो तुमचे सभे असो तुमचे सोबे असो आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया शेगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका सरय कुरपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेटय शेगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका सरय कुरपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो पेटय कष्टांत वासताना जा म्हजो आधार होय म्हजे करताना दयेन म्हाका तुरा कष्टांत वासताना जा म्हजो आधार होय म्हजे करताना दयेन म्हाका तुरा शेगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका सरय कुरपे देण्याक तुझ्या आत्मो म्हजो नेटय मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दी आमकां भगीन कुर्साचे करवेन नियर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.